नाही पळय अलायन्साचो विचार जो आसा ज्या तरेन अलायन्साचो प्रोग्रेस आमी गोंयांत पळयला ते पळयत जाल्यार म्हाका दिसना खंय तरी लोकांक एक कॉन्फिडन्स येता अलायन्साचे जे आमी विशय उलयले ताचेर कारण जे 3 पार्टी आज जे म्हणटा आमी अलायन्सान आसा तांचे फाटल्या 8-10 दिसाच्यो घडामोडी तुमी पळयल्यो आरोप प्रत्यारोपूय तुमी पळयले एटलिस्ट आमी आज 15-20 दीस जाले म्हयनोभर जालो आमी आमचे कॅन्डिडेट अनावन्स करून लोकां मदीं पावले लोकां मदीं आमी आमचें काम चालूच दवरलें आमचे क्लिनीक आसूं किंवा मेडिकल कॅम्प्स आसूं कंटिन्यू करत आसा एटलिस्ट ह्या झगड्यांचे आमी भाग ना तो ताजेर आरोप करता तो ताजेर प्रत्यारोप करता कोण म्हणटा हें बरोबर न्ही तांचे ब्लॉक कोण येता आनी तांकां सांगता हांकां टिकेट दिवंक जायना ताचे मदीं अलायन्साचे पार्टनर आपले कॅन्डिडेटूय अनावन्स करता तो म्हणटा कोण हो नाका कोण म्हणटा तो नाका तो आयला तो उपकारचो ना ह्या झगड्या मदीं तुका दिसता अलायन्साचें कितें उलोवप सो इट इज बेटर टू फायट समटायम्स द इवील ऑन युअर ओन instead of getting into alliances. The reason being अलायन्साचेर ट्रस्ट आसपाक जाय ट्रस्टाचेर अलायन्स फॉर्म जाता पूण जेन्ना ज्या तरेचो डिस्ट्रस्ट अलायन्स सो कॉल्ड अलायन्स पार्टनर्सांनी दाखयला ते पळयत जाल्यार वेर इज द सॅंक्टिटी ऑफ दीस अलायन्स अशें दिसपाक लागला आमकां. So few days back your MLA have given a statement regarding saying the RG and AAP the route are the same. हेचेर तुमी कितें दिसता तुमकां? पळय आय वील इंटरप्रेट इट इन दीस फॅशन आमचो जो मेन हेतू आसा तो भारतीय जनता पार्टीचें जें करप्शन आसा तें नाश करपाचो बाकी आमच्या MLAन जें कितें म्हणलां ताचेर आन्सर तोच दिवपाक शकता RG जर खरेंच सिन्सियरली गोंया खातीर काम करपाक सोदता आनी दाखयता ते तशें जे तरेन ते दाखयता ते तशें आसा जाल्यार तांणी वेगवेगळे विचार करचे पडटले वीच इज इन द इंट्रस्ट ऑफ गोंयान गोवन्स पळय आय डोंट वॉन्ट टू डावट एनीबडी टुडे हू वॉन्ट्स टू फायट BJP आमची पात सरळ आसा BJP विरुद्ध झगडपाची BJPच्या करप्शनाचो नाश करपाची आनी गोंयान जे आज जे सरकारान जो तरेचो आज जे सरकार चलयता गोंयान जे पाड घाला गोंयचे ते जर बंद करतले आनी ताज्या बरोबर जर आमचे बरोबर कोणूय येवपाक सोदता जाल्यार वाय शूड वी से नो टू इट दॅट्स द फर्स्ट थिंग बट इंटेन्शन शूड बी क्लियर जशें तुवें हाज्या पयलीं म्हाका अलायन्साचो प्रश्न विचारलो तेन्ना हांवें सांगिल्लें तुका की अलायन्साचें इंटेन्शन जें आसा तें खंय ना खंय तरी क्लियर दिसना आनी इफ इट इज अ मॅटर ऑफ सर्वायवल फॉर सम or to prove a point for some or to be a selfish motive then it is not the right thing. We are focused on defeating BJP. We will go in the right path and we will do it. आम्ही ऑलरेडी कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्या आमची नवी लिस्ट येतली आम्ही कोणाक रावूं ना ह्याच गोष्टी खातीर 20 दीस उरल्या अजून कॅन्डिडेट्स डिक्लेअर जावना अलायन्साचे जाल्यार हाव डू यू गो फॉर कॅम्पेनींग 20 दीस पुरो आतां 18 वॉर्ड्स आसा मरे प्रत्येक हातूंत भितर ते कशें पावतले पावंकूच शकना तूं आमी आतां इतलें सुरू करून अर्दे पावपाक जाल्यार सो 20 दिसान खंय पावतलो आनी कितें करतलो सो सिरियसनेस आसपाक जाय आनी ते सिरियसनेस म्हाका ते खंय तरी दिसना म्हणून वी डावट दोज इंटेन्शन